इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स म्हणल्यार IVR हे टॅक्नॉलॉजीत फोन वापरून ट्रान्झॅक्शन पूर्ण करूंक मेळटा. हातूंत खंयच्याच दुसऱ्या मनशाचो आदार लागना. IVR ही सुरक्षीत विश्वसनीय अशी टॅक्नॉलॉजी. Customer ID entered is 43367. Mobile number entered is 101104. पूण आतां ऑनलायन फ्रॉड करप्यांनी तांच्या खातीरूय तांचे पद्दतीन IVR सिस्टम तयार केला. तातूंतल्यान ते डेबीट क्रेडीट कार्ड होल्डरांक फटोवंक लागल्यात. IVRच्या आदारान ऑनलायन फ्रॉड करपी कशेय तरेन तुमचे विशीं म्हायती मेळयतात. तुमचे कडेन कितलीं क्रेडीट डेबीट कार्डां आसात हें तांकां खबर आसता. ते तुमकां कॉल करता आनी अमूक बँकेंतल्यान उलयता नाजाल्यार क्रेडीट डेबीट कार्ड सर्वीस प्रोवायडर उलयता म्हूण सांगून तुमकां जाळ्यांत ओडपाचो प्रयत्न करता. तरेतरेची ऑफर्स आसा म्हूण सांगतात. ते खातीर नॉमिनल पयशे भरपाचे म्हूण सांगून तुमकां भुलयतात. तुमी ऑफर घेवपाची तयारी दाखयतकच तो तुमकां क्रेडीट ना जाल्यार डेबीट कार्ड वापरून पयशे भरपाक सांगता. तुमकां दुबाव येवंक जायना म्हूण तुमचे कडेन तो कार्डांची डिटेल मागिना. तुमी IVRचो उपेग करून ट्रान्झॅक्शन करचें म्हूण तुमकां मनयता. क्रेडिट कार्ड को सामने रखिए, IVR दोबारा अमाउंट बताएगा. Powered by Atom Technology. Your customer ID is 40336. Your transaction amount is 8,420 rupees. निमाणे तो तुमकां IVR पासवर्ड घालूंक लायतलो. IVR पासवर्ड म्हणल्यार OTP. आप एड्रेस को पढ़िए, उसमें लिखा है फॉर IVR ऑनलाइन. सबसे नीचे लिखा है डू नॉट शेयर. शेयर करने का मतलब अलग होता है. हाँ. IVR पे IVR के लिए वो IVR पे वेरीफाई करेंगे. लीजिए पढ़िए उसको पहले. तुमचो डेटा तांकां मेळना म्हूण सांगून तो तुमकां मनोवपाचो सगळे तरेन प्रयत्न करतलो. एकदां तुमचो OTP तांकां मेळ्ळो की तुमच्या अकाउंटांतल्यान पयशे गायब. लिखा हुआ ना बैंक नेवर कॉल्स टू वेरीफाई OTP. आपने कोई चीज मैंने पूछा भी नहीं है और ना आपने कोई आप चलिए ठीक है, आप बताइए आपने कोई कार्ड डिटेल बताया भी नहीं, कोई डिटेल बताया नहीं ना. आपने वेरीफाई किया है IVR पे. IVR होता है बैंक का बिलिंग गेटवे सर. IVR पे जो भी डिटेल एंटर करते हैं ना आपको आपका बैंक के पीछे रहता है. एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई चीज गलत होगा तो बैंक आपको OTP भेजता सर, बताइए. खुद बताइए सर, अगर बैंक ने OTP भेजा है और OTP कब आता है? जब बैंक के बिलिंग गेटवे में कार्ड डिटेल वेरीफाई करते हैं जब ही आता है ना सर. और उसके नीचे भी लिखा होता है डू नॉट शेयर टू एनीबॉडी, लिखा होता है ना सर. शेयर करने का मतलब है बताना सर किसी को. 4 5 6 7 ये हुआ बताना है, शेयर करना. लेकिन मैं एक चीज यहाँ दबा दूं तो बता सकते मैंने क्या दबाया. सामान्य मनशांक लुटूंक ऑनलायन फ्रॉड करपी नव्या टॅक्नॉलॉजीचो उपेग करूंक लागल्यात. जतनाय म्हूण कोणेच आपली कार्ड डिटेल OTP कोणाकच दिवची न्ही म्हूण सायबर सेलाचो SP कार्तिक कश्यपान उलो मारला. Of late, recently, every day, technology is evolving. With that, even cyber criminals are also evolving their modus operandi as far as cheating people are concerned. In that regard, I would like to say that this is again a new modus operandi that one of the new modus operandi that these cyber criminals have employed, wherein through IVR they ask through pre-recorded messages. They're asking innocent, gullible, vulnerable victims to type in their card number as well as to send in OTPs, as if posing as if they are from legitimate banks and trying to verify their cards and trying to say that your card has been closed, and in that pretext, in one or the other pretext, they keep asking for the card number as well as for the OTP. So through your medium, I would like to request the government of Goa as well as the Goa police would like to request each and everyone and give this message to all the people that under no circumstances banks or any other financial institution will ask for card number as well as OTP. Under no circumstances they will ask you. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.